जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 20 वोड 1 ते 15. मागीर जेजू गालिलियाच्या वो तिबेर्साच्या दर्याचे पलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपंच तांचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर तो करतालो त्यो खुणा तांणी देखलोल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवाचो पास्क उत्सव लागीं पावलोलो. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावूंक दिवूंक खंयचें म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान, आंद्रे, सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून ताका म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटूच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी तीं धादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावूं नाय. देखून तांचें खावून जातूच जवाच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पाटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणा लोकान देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरीत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान दवरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.